नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. अमृत भारत येवजणे खाला विकसीत केल्ल्या 103 अमृत भारत रेल्वे स्थानकांचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी येता त्या 22 मे दिसा जातले. ही कार्यावळ राजस्थानात जातली. रेल्वे मंत्रालयान डिसेंबर 2022 वर्सा सुरू केल्ल्या अमृत भारत येवजणे खाला रेल्वे स्थानकांक आर्विल्ल्या आणि एकात्मीक येरादारी केंद्रात रुपांतरीत करपाच्या हेतान देशभरात 1300 परस अधिक रेल्वे स्थानकांच्या फेरविकासाची कार्यावळ हातात घेतल्या. मध्य रेल्वे खाला येवपी 80 स्थानकांतल्यान 12 मुखेल स्थानकांचो हातूंत आस्पाव आसा. 138 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाची ही स्थानकां आर्विल्ल्या आधुनिक प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आसतली. रेल्वे प्रवाशांक जागतीक दर्जाच्यो सुविधा आणि अणभव दिवपा खातीर रेल्वे मंत्रालयान ही येवजण चालीक लायल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयच्यान म्हळ्यार 20 मे ते 22 मे मेरेन 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर आसात. आयज दनपारां तांचे गोंयांत नौदळाच्या INS हंसा विमानतळाचेर आगमन जालें. ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, राज्य शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो, विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या भेटे मजगतीं 21 मे दिसा ते मुरगांव बंदराक भेट दिवन बंदरा संबंधित नव्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले. तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधतले. 22 मे दिसा उपराष्ट्रपती इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकांय भेट दिवन प्राध्यापक शास्त्रज्ञां कडेन संवाद साधतले. न्यायालयीन सेवेत जावपी उमेदवारांक पात्रताये खातीर उण्यात उणें 3 वर्सांच्या वकिलीचो सराव आवश्यक आसा असो निवाडो सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिला. सरन्यायाधीश भूषण गवय आणि न्यायमूर्ती AG मसीह आणि न्यायमूर्ती K विनोद चंद्रन हांच्या जोड खंडपीठान हो निर्णय दिला. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग परीक्षेक बसपा खातीर उण्यात उणें 3 वर्सांच्या वकिलीचो सराव गरजेचो अशें न्यायालयान स्पश्ट केला. सगळ्या बार कावन्सिलांक 10 वर्सां काम करपी वकिलां वरवीं प्रमाणीत आणि मान्यताय प्राप्त आसूंक जाय अशें न्यायालयान म्हळां. ह्या संदर्भात न्यायाधीशांक कायदो लिपीक म्हणून अणभव लेगीत मान्य धरतले अशें न्यायालयान नमूद केलां. न्यायीक सेवेत प्रवेश करप्यांक न्यायालयांत न्यायाधीशपद स्विकारचे पयलीं 1 वर्सांचे प्रशिक्षण घेवचें पडटलें अशें न्यायालयान नमूद केलां. वक्फ सुदारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेक आव्हान दिवपी याचिकांचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. ही सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवय हांच्या पिठा मुखार जातली. फाटल्या सुनावणे मजगतीं दोनूय पक्षकारांक म्हणणें मांडपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्ले. केंद्र सरकारान 1332 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रा सयत हो कायदो पुरायपणान घटनात्मक आसा असो दावो न्यायालया मुखार मांडिल्लो. आयचे सुनावणेचो वक्फ वाठाराच्या सुदारणा कायद्याच्या भवितव्याचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. एक देश एक वेंचणूक संबंधीत संसदीय समितीन काल मुंबयत नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेत एकाच फावटी वेंचणूक घेवचे संकल्पनेचेर खोलायेन भासाभास जाली. खासदार PP चौधरी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच वडील अधिकारी वांटेकार जाल्ले. एक फावट वेंचणुकांच्या व्यवस्थापन आनी संभाव्य परिणाम ह्या विशयाचेर बसकेत चर्चा जाली. वेंचणुको एकाच वेळार जाल्यो जाल्यार व्हडा प्रमाणात अर्थीक बचत जातली. सुमार 15,000 कोटी रुपया वाटावन तातूंत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवप शक्य जातले अशें मत ह्या वेळार कांय वांगड्यांनी मांडलें. सरकाराची स्थिरता वाडटली, गुंतवणूकदार आनी उद्देजकांक फायदो जातलो, वेंचणुकांच्या कामां खातीर आडखून पडपी मनीसबळ हेर लोककल्याणाकारी कामां खातीर वापरपाक मेळटले अशे विचार लेगीत कांय वांगड्यांनी मांडले. ही संसदीय समिती फुडल्या काळात 30 राज्यांनी वचून लोकप्रतिनिधींच्यो सुचोवण्यो आनी मतां आयकून घेतली आनी त्या उपरांत पारदर्शक पद्दतीन तयार केल्लो नियाळ केंद्र सरकाराक सादर करतले अशें समितीचे मुखेली खासदार PP चौधरी हांणी सांगलें. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे फुडारी छगन भुजबळ हांणी आयज महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मुंबयत राजभवनात आयोजीत केल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्याक महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी छगन भुजबळ हांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. हे वेळार मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. धनंजय मुंडे हांच्या राजीनाम्या उपरांत रित्या जाल्ल्या मंत्रीपदाचेर छगन भुजबळ हांची निवड जाल्या. प्रशासनाचो अणभव आशिल्ल्यान भुजबळ हांणी आपल्याक मुखेलमंत्री योग्य ते मंत्रीपद दितले असो विश्वास उक्तायलो.
जो सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार तो सब अच्छा है। वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भुजबळ यांच्या मंत्रिपदाखातीर तांकां परबी भेटयल्या। भुजबळ यांच्या अनुभवाचो लाभ सरकाराक मेळटलो असो हावेस उपमुख्यमंत्री शिंदे हांणी उक्तायलो। मंत्री रह चुके हैं, कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। फामाद खगोल शास्त्रज्ञ आणि विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत नारळीकर हांकां आयज पुण्यात मरण आयलें। तांची पिराय 86 वर्सांची आशिल्ली। राती न्हिदेतूच तांणी निमाणो श्वास घेतलो। तांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूख उक्तायलां। 1938 वर्सा कोल्हापुरात जल्म घेतिल्ल्या डॉक्टर जयंत नारळीकर हांणी केंद्रीय विद्यापीठांतल्यान PhD पदवी संपादीत केल्ली। सर फ्रेड हॉयल हांच्या वांगडा केल्ल्या संशोधनात तांणी हॉयर नारळीकर हो गुरुत्वाकर्षणाचो सिद्धांत मांडिल्लो। आयुका म्हळ्यार IUCAA ह्या संस्थेची स्थापणूक आनी संचालक पद तांणी आपणायिल्लें। विज्ञान प्रसारा खातीर तांणी सोंपे मराठी भाशेंत भरपूर लेखन केल्लें। तांकां भारत सरकारान पद्मविभूषण ह्या मानाच्या पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें। ते भायर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खुबशे पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले। IPL 2025तल्या काल जाल्ल्या क्रिकेट सामन्यांत सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाचेर 6 गडे राखून जैत जोडलें। हैदराबाद पंगडान 206 धावांची मोख 4 गड्यांच्या लुकसाणीत 10 चेंडू राखून पुराय केली। अभिषेक शर्मान 20 चेंडूत 59 धावण्यो करून मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार मेळयलो। ह्या पराभवाक लागून लखनौ सुपर जायंट्स पंगड प्ले ऑफ सर्तींतल्यान भायर पडला। आयज सांजे 7:30 वरांचेर राजस्थान रॉयल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो। केंद्रशासित प्रदेश दीवच्या घोगला दर्यादेगेचेर पहिल्या खेलो इंडिया बीच खेळा सर्तीचे उक्तावण केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी केलें। फुडल्या 6 दिसांत देशभरांतले 1000 परस अधिक खेळगडे ह्या सर्तींनी वांटेकार जातले। ह्या सर्तींत बीच सॉकर, बीच व्हॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपाक टाक्रो, पॅनकेक सिलाट आनी ओपन वॉटर स्विमींग ह्या 6 प्रकारांचो सर्तींत जावपाच्यो आसात। त्या भायर मल्लखांब आनी रस्सी खेच ह्या सारक्या पारंपारीक खेळांची प्रात्यक्षिकां लेगीत ह्या दर्यादेगेचेर आयोजीत केल्यात। केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तावण सुवाळ्या उपरांत सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यांक परबी भेटयली। दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा। दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा। दक्षिण भारतात पूर्व मान्सून पावसान हाजेरी लावन उष्णतायेआड थाकाय दिल्या, मात लोकजीण लेगीत विस्कळीत केल्या। तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आसाम हांचे सयत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा। सेगीत 3 दिसां सावन बंगळुरू सयत कर्नाटकाच्या हेर जिल्ल्यांनी पावसान नेट धरला। ह्या पावसाक लागून उदक भरिल्ल्यान लोकांक यो वच करपाक आडमेळी येता। सेगीत पडपी पावसाक लागून दक्षिण भारतात जनजीण विस्कळीत जाल्या। मजगतीं गोंयांत लेगीत आयज पावसान नेटान हाजेरी लायली। सकल वाठारांत उदक भरिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी आयल्यो। तशेंच हवामान खात्यान आयच्या दिसा खातीर राज्यांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। जोगला सयत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मजगतीं फुडल्या 4-5 दिसांत हंगामी पावस केरळांत पावपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। आनी इतल्यान ह्यो खबरापत्रां हांगाच सोंपतात। नमस्कार।